आम्ही गीत घेऊया. पेज नंबर 4, A7, देवाच्या दोंगरार चोडूया. देवाच्या दोंगरार चोडूया, ताच्या मंदिरात चुमुया. देवाच्या दोंगरार चोडूया, ताच्या मंदिरात चुमुया. Sorvesporaco porvot, sordogra poros vorto, sorvesporaci moldi, soglia poros sunt vorti. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आनी तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात. आनी ह्या मिसाची जी खेरीतीन ते सांव आसा ती मनांत दवरून आमी आतां बापाक आमची मागणी उबारया आनी तांचे सगळ्यां पासत मागया. आयज आमी थोड्या संत भक्तांचे फेस्त समरुमता. पयलो पावलू खुर्साचो पावलू वो रोमांक एक यादनीक आसलेलो. ती 16 जाणां तो पयलो व्हडलो. आनी देवान ताका ही कृपा दिली जेजूचें कोश्ट पळोवन तसल्या पाद्रींक एकठांय करच्याक जी कोण पातकी आसा तांचे पासून मागच्याक. आनी ताणें खूब मिसां इतालियाकूच केली ह्या सगळ्या पातक्यांक परतून जेजूच्या विंगेत हाडच्याक. दुसरें म्हणजे आमचे जेजुईट भाव जान de ब्रबाफ, आयजक जोग आनी सांगाती हांची मार्तीरपण कॅनडाक जालें. आनी कॅनडाक तो सगळो अणभवार्थी आसलो पूण ताच्या उपरांत कॅनडा सगळें क्रिस्तांव जावंक लागलें. तांकां खूब त्रास दिले. वो पळय आयज जॉन द ब्रबाफ आसलो ताचेर गरम उदक वतून ताका बावतिजमो कसो दिलो. मागीर तो सगळो कांय एक जाप काडिनासतना जेजूच्या कोणानूच तो आपलें जिवीत सादतालो. आनी सायबीण मांयचें नांव आनी जेजूचें नांव घेवन सगळें त्या लोकां पासत सोंसतालो. शेकी ताची नाक्ष आसल्यो त्यो ताणें तोंडांत ओडून काडल्यो आनी हे भशेन ताका इतले त्रास दिले. शेकीन तो कांयच एक जाग काडिना जालो पूण सगळें जेजू सगळें तांचे पासून भोगूंक लागलो. आनी शेकीन ताका तो कांयच हें करना म्हणून ताचें सारकें हांगसर चिरलें आनी काळीज खावंक ते खावंक लागले. ही भाशेन इतलो काळजीदार आसलेलो म्हणून तो. पूण ताका सगळी शक्ती जेजूची मेळ्ळी. आनी हे भशेन ह्या सगळ्या संत भक्तांनी आपलें जिवीत ह्या लोकां पासत जेजू सगळें वारयलें. तर आमी तांचे मदतीन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक आयची वाचपा सांगता ते प्रमाणे जेजूच्या सांगाता जेजूच्या एकवटान सारच्याक आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून ताणून विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. देवा बाकियोन जुआवान इजाकान आनी तांच्या सांगात्यांनी उत्तर अमेरिकेचे जमनींत आपल्या उतरान भावार्थ्याचें बी ओंपलें
आनी आपल्या रोगतान ती जमीन भिजयली. तांच्या जिवाचो योद्न मानून घेवन ते भुंयची उत्तम फळां तुवें पवित्रतायली. तर तूंच आतां तांचे विनवणेक कान दिवन सर्व देशांनी क्रिस्ती बावार्थ्याचें पीक सुभापणान वाडोय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासो सोम्या जेजूचेर तुमी भावार दवरला आनी सगळ्या भक्ताचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां तें मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेलचे खातीर जाणवाय आनी उगडापें केल्ले गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच मोरवाशाक देवान तुमकां आपयल्यांत केदी व्हड मोहिमेची ग्रेसकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरलें आनी कसली मितमेर नासलोली पदवी आमा भावार्थ्या सवें ताचें बोल दोखल करता. हें सगळें तुमी ओळखून पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाचे दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेलल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या प्रधानां, अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी राज्या वयर ताका धरून हे आनी येवचे आसा ते काळांतले कसलेय नांवाचे सत्ते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां थोला घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू संपूर्ण करतल्याची भरती. देवाचें उतर हें. देवाचें मोडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या हाताच्या रुचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. परतून म्हणया, तुज्या हाताच्या रुचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. सर्वेस्पर आमच्या देवा, शेकानशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मोलबा परस उंचली तुजी मोहिमा. ल्हान भुरगीं दुदाची बाळां लेगून आपले जिबेन करतात तिची स्तुती. आमचो जबाब, तुज्या हाताच्या रुचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. मळप तुजें हाताचें काम. हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायिल्लें चंद्रा नखेत्राचेर नदर घाली जाल्यार मनीस कोण गा, तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा करच्याक. आमचो जबाब, तुज्या हाताच्या रुचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूत परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताचे रुचनेचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां थोला दवरलें. आमचो जबाब, तुज्या हाताच्या रुचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorves por
स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात म्हणटा सोमी. Soy sorbes pora, 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 soy sorbes pora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मनशाचो पुतूय देवदूतां उजीर दाखयतलो. पूण जर कोणूय मनशा उजीर म्हाका वळखना जायत, ताका देवाच्या दुतां उजीर हांवूय वळखोचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयत, ताका तें बोगसोतलें. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार ताका ती बोगसुची ना. तुमच्या देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकाऱ्यां मुखार वर्तीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो त्या वेळार तो वेळ येतूच तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी बावतिस्मा वरवीं आनी थिरावणेच्या संस्कारा वरवीं जेजू सगळें सारकी भितरल्यान एक जावन जियेता. पयल्या वाचपान आमकां सांगलां तें जें आमचें जिवीत आसा तें थिंचर उल्लेख केलेलो आसा. आमी सांदे ताचे कुडीचे आनी आमी सगळीं जाणां इगोर्ज म्हणटा न्हय, इगोर्ज ताची कूड. आमी सगळीं ते कुडीचे सांदे. आमी सगळीं जाणां बरोबर हांगसर ताका हाजीर करता. दोगां वो तेगां म्हज्या नांवान एकठांय जालीं की ना हांव थंयसर आसां, ताणें आमकां सांगलां. तर हांगसर आमी जेजूक अणभवता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी दर दिसा जेन्ना हांगसर सकाळचें मागणें करता 5 सावन, केन्ना केन्नाय म्हणल्यार तूं आडखळी येतात आमकां, कितें कितें सारकें जायना. पूण तेन्ना आमकां ताणें बरे भशेन त्या मागण्यांतल्यान हें दाखयलां की आमी ताचे सोबे आसा न्हय आनी तो आमचे सोबे आसा. आमी पयले स्वतेर ताका एकवटून रावता, ताच्या जिविताचेर तेरसांतल्यान नदर मारता. कित्याक ताचें जिवीत आमचें जिवीत, आमचें जिवीत ताचें जिवीत. ते परी मागीर आमी पवित्र बोजवणेंत वेळ सादता. पवित्र बोजवणेंत वेळ सादतना कोण सादता? आमी ताचे कुडीचे सांदे जाल्यार तो हांगसर आसा तेन्ना आमी ताका पळयता आनी तो आमकां पळयता. पूण हें सगळें ताचें सोबेंच भितरल्यान घडटा. आनी हे भाशेन तर आमी ताका हाजीर जावन पवित्र साक्रामेंतांत पळयत जाल्यार आमी ताका सगळे मदें पळयतले. तो आमकां घडीक दिसचो ना. कित्याक आपलेपणाचो गैरीम आमचेर आसा आनी आमी ताका लागून आमचे भितर आसा तो ताका पळोवंक जायना ना म्हणून दुसरें सोबें. हे भाशेन पातक आमकां आडायता. पूण आमी तर तो गैरीम ताकाच ओपून दीत जाल्यार सगळी नितळकाय येतली आनी आमी तो आमचे सोबे आसा. कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें आमी आमचे वस्तूंगी आमचे हुशारकाय न्हय, पूण सगळें ताचें सोबें दवरून पवित्र आत्मो आमचे सोबें कितें म्हणूंक जाय तें म्हणटलो म्हणून जेजूनच आमकां सांगलां. तर हे परी ह्या सगळ्या सांत भक्तांनी आपलें जिवीत दर दिसा त्या पावंड्यार ती वाडत गेली आनी खोलायन आपलें जिवीत जेजू सोबें जियेली. हाका लागून एक मात्र आमी मनांत धरूंक जाय, जेन्ना आमचेर कोणूय कितें वायट उलयता कोत्ता
तेन्ना आमी घाबरोंक फावना. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, तेन्ना ती आमकां कितें म्हणटात आनी आमचे मदीं कसली भावना चिंतना उत्पन्न जातात ती सगळी जेजू सगळें धरूंक जाय. आनी ही बरी दवरली की ना तो आमकां शांती हाडटा आनी कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें तो आमकां दाखयता. आनी त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. पूण कित्याक लागून सदांच तांकां जिखून घेवंक ताचे सरशीं हाडूंक. आमी कितें करता, दुसऱ्यांक मारून उडयता, दुसऱ्यांक काडून उडयता, तें चलचें ना. तें तांकां सदांच आमी परतून जेजू सगळें हाडूंक जाय. ही आमकां संदी. आनी हे भाशेन आमी अदीक क्रिस्तां सारकीं जाता. हे भाशेन हे सगळे सांत भोग जियेताले तांच्या जिवितांतल्यान आमकां तेंच दिसता. ते केन्नाच भियोंक ना. जेन्ना आडखळी येतली तेन्ना ती आडखळी ताणें तांचे जेजू सगळें धरून तातूंतल्यान ते पासार जाले. आपलें जिवीत पर्यंत ताणें वारयलें, पूण तांकांच जिखपाक आनी जेजूच्या ताब्यांत तांकां करच्याक. ही परी आमचें जिवीत उदीकान उदीक घडोवन येवनी. आमचे आत अशें उठून दवरया, दोळे बंद करुया. एकूच मिनट प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान, पांयाची बोट आसा ती सुद्दां तकली मेरेन भरोन येता. आनी हो गोयरीम पातकाचो आसा तो आमी भायर काडया. आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान जें आमी ताचे सारकें करिना म्हणिना तें सगळें ताचें सोबें ताच्या नांवांतूच भायर काडया. आनी तो आमकां तातूंतली नितळकाय हाडटलो आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक आपल्या पवित्रपणान भरून काडटलो. आमी सगळीं जाणां पातकी, कित्याक आपलेपणानूच आमी जियेता तसलीं मनशां. पूण हें सगळें पातक आमी एकामेकाचें जाणो आनी आमी कितें करचें तें समजना. खूब फावटी आमी एकामेकाचेर निशेध मारता, आमी नितीन तांकां भायर येता, पूण तांकां सगळ्या जाणांक आमी जेजू सगळें हाडया. प्रत्येक सुस्कारान तांकां जेजूच्या ताब्यांत करया आनी आमी सगळीं जेजू सारकीं उदीक आनी उदीक जावया. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 33, C13, दाना सोबार. शेतांतली सगळीं घरसाली बियां, सोबीतली सगळीं फळां आनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, उमेद आमच्या जेवणाचो. मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, उमेद आमच्या जेवणाचो. दोनी बापा दाना, दाना सोबार, घडोवन तुजो एकूच संस्कार. ताची वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. दोनी बापा दाना, दाना सोबार, घडोवन तुजो एकूच संस्कार. ताची वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावूं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणवळ्या देवा, आमी तुका ओपता तें जेजूचें कुडीच्या रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळें देण्याची निरंतरी वावती जोर ही आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरथायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो तुज्या सांत भक्तांच्या मानाक ही परब समरुंबूंक
तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. तांचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. तांची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पोल्या तुज्या वैभवान. उंच सोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उंच सोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालस. नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good, more go to ya. Tuja kurson ani punor shivon pona horme. Tu velam ka soro ili somya. Sor saraja, sor punara, amchi sor बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले च्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमेव आमच्या आदारी गवळे बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत तुमकां पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दौरदूत आनी सर्वकाळीन तुका मनवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरबुद्धदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणटा. जेन्ना आमचे सोस्तिगे म्हणटात ताका वालोर ना. पूण जेन्ना आमी भितरल्यान सान पवित्र आत्मो आमचे सगळे आसा तो जेजूक एकवटोन बापाक सगळें महिमा हाडटा. तर हे परी आमचे मागणे सदांच जावं दी खोलायेचें. कितलीं वर्सां जालीं आमी हे मागणे करीत आसा. पूण हाका खोलाय येवंक जाय आयिल्ली आसा. सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया. संवसारा पासत आमी मागया आनी म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वाटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासुळकी पदवी आनी महिमा तशीच सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो धोरून दुतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूक एकवटान ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हणजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आशिल्ली आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिल्लो कोट चलूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 50 D7 देव जाता मनशांचें खाण. थोडे तांपया.
जेजू आमचे भितर आसा. ताचे बरोबर हो वेळ साधतना तो आमकां कितें सांगता तें आयकोया. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणांदीक ओकोत जावं अशें हे रितीन जेजूचें मरण समरुंबून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडकार भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुजें काळीज सगळेंच लासतलें सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी खबर पोरगोटूंक पोरगोटूंक देसा देसांनी देसा-देसांनी तुंगेलोय तुंगेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जुरोन मेलोय. सोडून मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका तुका सरकार स्वर्गार मोहिमेंत भरलो मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान आनी संवसारान तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासतांव दिनवासतांव आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवे कडेन मागचें. मागया सगळे जाण ताचेर आड उलयतात तितल्यांचें जिवीत परिवर्तीत जावन ते भावार्थान भरोन जेजूची ओळख ताका मेळच्याक. आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक मानता बापाक मानता तसली जाल्यार तसले जाल्यार तुजे सर्दीन तुजे विनोदीन ते शांती पावय ते शांती पावय आनी सोगटा पासत आनी सोगटा तुजे पासत बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखणटा. बापाक वाखणटा. आमेन. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 228 T59 तुका भाग्यवंती.
check, 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 check.
Page 25, A54, Rejoice. Page 25, A54, A54, Rejoice, page 25. A25, sorry, page 25, A54. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, as we come in the presence of the Lord today, let us bring ourselves, bring all our prayers, bring all our intentions before the Lord. Today, our Lord is calling each and every one of us to be witnesses to Him. Each and every one of us is given this mission to proclaim Him through our lives. Keeping these thoughts in mind, let us proceed with our Eucharistic celebration. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. May your grace, O Lord, we pray, at all times go before us and follow after and make us always determined
to carry out good works. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love towards all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that God our Lord Jesus Christ, the Father of glory, and may give you a spirit of wisdom and the revelation of the knowledge of him, having the eye of your heart enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his graciousness, inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power in us who believes, according to the working of his great might, which he accomplished in Christ, which he raised him from the dead and made him sit at his right hand, in the heavenly place, far above all rules and authority and power and domination, and above all every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. He has put all things under his feet and has made him the head over all things of the church, which is his body and fullness of him who fills all in all. This is the word of the Lord. Thanks be to God. You give your Son power over the works of your hand. You You give your Son power over the works of your hand. How great is your name, O Lord, our God, through all the earth. Your mighty is praised above the heavens, on the lips of children and the babies. Your response, You You give your Son power over the works of your hand. When I see the heaven, the work of your hands, the moon, the star, which you arranged, what is man that you should keep him in mind? Mortal man, that you care of him? Your response? You gave your Son power over the works of your hand. Yet you have made him little, less than a god. With glory and honor you crowded him, gave him power over the work of your hand, put all things under his feet. Your response? You gave your Son power over the works of your hand. Kindly rise. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise him, he is our joy. Praise God, praise him, he is our way. Praise God, praise him, he is our joy. Praise God, praise him, he is our life. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, everyone who acknowledges me before men, the Son of Man also will acknowledge before the angels of God. But he who denies me before men will be denied before the angels of God. And anyone who speaks a word against the Son of Man
will be forgiven. But he who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. And when they bring you before the synagogues and the rulers and the authorities, do not be anxious how and what you are to answer or what you are to say, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. This is the gospel of our Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, one time while Mahatma Gandhi was attending a gathering of Christian churches, he was approached by one of the church leaders of the major Christian church, and he was asked about his opinion about Jesus and his teachings of Jesus and his followers, the Christians, and whether he would like to be a Christian himself. And for this, the great Mahatma Gandhi replied, about Jesus Christ and his teachings, I have the highest admiration. But his followers, the Christians, I have only pity and disdain, because they preach love and peace, and yet they hate and are at war among themselves. They preach unity and brotherhood, and yet they are divided and disunited among themselves. They preach forgiveness and compassion, and yet they are harsh and unrelenting among themselves. I do not want to become a Christian like them. My dear friends, this is exactly what Jesus is telling us today. We might be followers of Christ, but at the same time we have lost, we have forgotten to be the witness of Christ. If we are followers of Christ, we are given that mission, the mission of proclaiming Him, proclaiming Jesus Christ to everyone. Through our lives, Jesus has to be seen. And Jesus is telling the same thing today. We have to proclaim Him. We have to acknowledge Him before others, and He is acknowledged before us. And my dear friends, it is often difficult to be a witness of our faith. There might be many reasons, there might be many excuses we might give. But after all, but if we are not in communion with the Lord Jesus, if we have not experienced Him, then nothing will happen. And Jesus is saying we need to have that kind of leap of faith. We need to take that leap of faith and go forward. Even in our midst of any troubles we might be facing, although we will not be taken like how He says in the gospel today, that in front of synagogues and all, but there will be times when we'll face some problems, and at that time Jesus is assuring us today that Holy Spirit will guide us. Holy Spirit will be the one who will be speaking through us. Only thing He requires from us is that we need to be open to Him. We need to give ourselves our full faith in our Lord Jesus. A short gospel today, but teaches us a lot of things. It reminds us that we are Christians, witnesses of Christ, and we are supposed to proclaim Christ through our words, through our actions. And let us pray as we are reflecting on this reading today. Let us ask the Lord Jesus to give us the strength, give us the courage. There are times we are only Christians by name, we are only Catholics by name, but let us ask Him to come into our hearts. Let us give Him make Him the center of our lives, and let us imitate Christ, experience Him and imitate Him, and give Christ to others, whomever we come in contact with. Let us proceed with our Eucharistic celebration. Page 75, B30, bread and wine we bring. B30, page 75. We bring to you, Lord, the cup of you.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. Accept, O Lord, the praise of your faithful with these sacrificial offerings, that through the acts of devotedness we may pass over to the glory of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, whom you incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for you a holy people. He stretched out his hands and he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so, with the angels and all the saints, we declare your glory as one voice we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Philip Neri our Bishop, Simeon our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. and with your spirit. Let us offer each other the meaningful sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, that grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. My roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Page 144, D101. O come to the water. D101, page 144.
Let us pray. We entreat your majesty, O most humbly Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may make us sharers of his divine nature, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus in the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join to you in praising the Father. And now we ask your intercession for our sins. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father, through Jesus in the Spirit. Amen. Amen.